ऑलरेडी जाहीर करपाक सुरवात केली आसा तुमच्या BJPच्या हाय लेवलाचेर जातले म्हणून तुमच्या योजना जाहीर केल्या ताचो तुमकां कितें इम्पॅक्ट पडटलो अशें कितें दिसता? तो जो अनाउन्समेंट केलो हें लोकांक विचार करता त्या आमदारान आदल्या पयलीं थिवी मतदारसंघात आपूण मोफत मेडिकल दिता म्हणून सांगलेलें आनी कांसां सुरू केल्ली ही दिवना. पण हांव त्या आमदाराक सांगता जरी तो आमदार जालो सोशल वर्क केलो मेडिकल फॅसिलिटी दिवप तो म्हापशेचो बाजार न्हू. जे मोफत शिक्षण दिवप म्हणजे मार्केटान मडक्याच्या टेबलां दवरप काय जात्रांक चादरी घालप पोटाक हें न्हू. सरकार पयलीं ती 12वी पासून प्री प्रायमरी टू 12th स्टँडर्ड फ्री एड्युकेशन आहा. तेज्या उपरांत बाकीच्या एका सवलती आहा. एडेड कॉलेजीस आसा. तो खंयच्या माध्यमान एड्युकेशन फ्री दिवंक सोदता हांव ते अंगणवाडीन दिवंक सोदता काय चायल्ड केअर म्हणून राखी तेच्या पयलीं कोण कामां करता तांकां दिवंक सोदता. मेडिकल डॉक्टर्स जे आहा गोवा गव्हर्मेंटान डॉक्टर जे आदल्या मदल्या खंयचे जे आहा ताजे पॅन्डेमिकाक चवथ्या तिसऱ्या हेका वेव येतले म्हणून जे तयारी केल्या तेन्ना गव्हर्मेंटाक खुद्द प्रायवेट प्रॅक्टिशनर बीन आहा पळय पॅन्डेमिक तांकां लागीं करून एक कमिटी करून केल्या ते वेव सामोरे वचपा खातीर. ते डॉक्टर्स जे प्रोफेशनल डॉक्टर्स आसतात जे ट्रिटमेंट दितले सेवा दितले हे बाजारांच्यो वस्तू कश्यो गावना. आमी आजून हे सारकेल्याक जर डॉक्टर एपार्टमेंट खंयचे ते करतले डिस्टन्सी जाल्यार डॉक्टर जावना. आमी सोदता एका एका गांवांनी 2-7-8 जाय आमचे कोलवाळे सारकेले 3-4 आहा. त्या आमदारान एक चिंतून गोवा फॉरवर्डाक कितेंय उलोवपाक गावता म्हणून जायना. मोफत एड्युकेशन म्हणटा हें एड्युकेशन पळय आमी केल्लें तेन्ना तो मोर्चा घेवन येयल्लो ह्या एड्युकेशनाक बंद उडोवपाक. हे हांव ज्या स्कुलाचेर हांगा आहा आयज आमी हायर सेकंडरी स्टार्ट केल्या ही जावंक जायना म्हणून भोंवपी मनीस हो मोर्चा घेवन बसपी हो ते एक सांगता नक्सलवादी आसा पळय ते टायपचो मनीस हो. एड्युकेशन न्हू हें ते मडक्याचे जावं हेजे गाडे घालपाक टेबलां घालपाक बाजाराचेर ते तर बेगीन करूं शकतात. एड्युकेशन न्हू. पार्टी ज्या वेळाचेर व्हडली जाता म्हाका याद जाता की एक टायम असो आसतालो की पार्टी कडेन उमेदवारूय नासताले. त्या वेळाचेर आमी पळयताले की उमेदवाराक फोर्सफुली सोदचें पडटलें ताका दिवची पडटली. नव्यान जे वेळाचेर म्हाका तिकीट दिली तेन्ना म्हाका रातच्या 5:15 म्हाका दिसता आमचो रुपेश कामत घरा आयलो म्हज्या आनी तेणें म्हणलें की फाल्यां तुवें फॉर्म भरूं जाय म्हणटा. कारण आमी युती करतले काय ना अशी चिंता त्या वेळाचेर आसली. उमेदवारी भरूं जाय म्हणून पातोळी तेन्ना लायब्ररी नासली. पावस भरपूर पडटालो मेच्या दरम्यान जुनाक 2 तारीख निवडणूक आसली आनी मागीर दुसरें तेन्ना फॉर्म भरपाक त्रासूय नासले. इजिली वचप आनी फॉर्म भरले की सबमिशन केलें. अजुनूय म्हाका याद जाता. आज पार्टी खूब व्हडली जाली आसा कारण भारतीय जनता पार्टी ही देशान नंबर 1 पार्टी आसा जगान नंबर 1 पार्टी आसा. लोकशाही पद्दतीन जे हातूंत राज्या भितर मॅक्झिमम राज्या भितर भारतीय जनता पार्टी आज राज्य करता. आनी त्या लागून ज्या वेळाचेर पार्टी व्हडली जाता त्या वेळार अपेक्षितांची संख्या ही डेफिनेटली वाडटा. पण अपेक्षीत लोकशाही पद्दतीन एखाद्यान जर कोणें जर आपल्याक तिकीट जाय अशी जर म्हणली जाल्यार तातूंत चूक अशी कांय दिसना. कारण लोकशाहीन प्रत्येकाक अधिकार आसा तिकीट मागपाचो. पण भारतीय जनता पार्टीचो एक वेगळो प्रोसेस आसा. आमचो जो प्रोसेस आसा तो आमी लोकशाही पद्दतीन प्रोसेस करतात. सदानंद तानवडेक म्हाका जर फाल्यां बरो कोण तरी आसा म्हणजे फाल्यां विश्वनाथ म्हाका गट आसा किंवा योगानंद हांव ताका तिकीट दिवपाक म्हज्यान जाता अशी जावना. आमचो एक वेगळो प्रोसिजर. भरपूर लोक गाडयो घेवन आयले आनी म्हजेर प्रेशर जातलो म्हणूनय आमी तिकीट दिना. आमच्या हातूंतल्यान प्रत्येक मतदारसंघा भितर आमी कार्यकर्त्यां बरोबर उलयतात तांचे कडेन. कारण निवडणूक डिक्लेअर जाल्या नंतर खऱ्या अर्थान इलेक्शन प्रोसेस सुरू जाता. तो प्रोसेस ज्या वेळार आमी करता स्टेट इलेक्शन कमिटी आमची बसता आनी तेची लिडरशीप जे अध्यक्षपद जें आसा तो प्रदेश अध्यक्ष करता. आनी त्यामुळे त्या हाचेर एक 11-13 लोकांची 13-14 लोकांची आमी समिती आसता. त्या समिती समोर प्रत्येक मतदारसंघाचे इच्छुक उमेदवार आसात त्या कार्यकर्त्यां मार्फत आमी नांवां घेतात तेंचे कडेन डिस्कस करतात. जाका इच्छा आसा तेणेनूय आपले त्या वेळार सांगपाक हरकत तेंचे आयकून घेतात आनी जाका इच्छा आसा ताका भायर वच सांगतात. हो प्रोसेस आमी खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात करतात. फाल्यां हांगालोय मतदारसंघाचो प्रोसिजर तो तसोच करतात. आनी तो केल्या नंतर समजा त्या मतदारसंघात सगळ्यांच्या मतें एक नांव आयलें जाल्यार एक नांव आसा तें आमी पार्लिमेंटरी बोर्डाक धाडटात आनी पार्लिमेंटरी बोर्ड जो आसा केंद्रांत तो फायनल ऑथॉरिटी आसता नांव डिक्लेअर करपाक.
तेंच्यांनी जशें सांगलें डिक्लेअर थंय डिक्लेअर केलें की मागीर आमी प्रेसाक सांगतले. पण तेंच्यांनी सांगचे पयलीं म्हाका अधिकार ना. एखाद्या मतदारसंघात 2 नांवां आयलीं 3 नांवां आयलीं, आमकां दिसता आसत की ही 3 नांवां धाडूं जाय जाल्यार मागीर आमी उलयतात 3 नांवां धाडटात. त्यामुळे आज जरी कोणें जरी सांगलें आपूण उमेदवार सोय कशी अशें तरी त्या भागात कांय ना. आनी म्हाका खात्री आसा की पूर्णपणे जेका उमेदवारी मागपाची इच्छा जरी असली जाल्यार जातकच इलेक्शन जाले निवडणूक डिक्लेअर जावन कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्या नंतर सगळे मिळून आमकां त्या मतदारसंघात जिखपाक जाय ह्या उद्देशान सगळे पूर्णपणे पाठिंबो दितले, फाटल्यान वतले अशी म्हाका अपेक्षा आसा. There is sort of an internal war in your party between MLAs, Lobo against Movin against Sardana, and Shripad against Madbekar. How do you see that, and how the BJP is going to firefight this? भितरल्यान हांव कशें म्हणटा की हे सगळें जरी असलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता की म्हाका आमच्या ऑर्गनायजेशनाचेर पूर्ण विश्वास आसा आनी ह्या विश्वासाच्या आदाराचेर हांगा सगळे जातले. कारण कशें आसता की तें पर्पजली आनी ताका कितें तरी हेतू दवरून अशें आसा अशें ना. बरेचदा कशें आसता एक कडेन एक उलयलो दुसरो उलयता. आतां सादें उदाहरण जर सांगचें आसत जाल्यार बरेचदा पत्रकार तुमी प्रश्न विचारतात कदाचित त्या पयलीं हांव उत्तर दिता. बरेचदा कशें आसता की एखाद्याक जर प्रश्न विचारलो की तूं निवडणूक लढयतलो काय कितें, आतां बरेच जाण उत्तर दितना कशें दितात की ना आपण पार्टीचो लॉयर, पार्टी जें सांगता तें हांव करतलो अशें म्हटलें की कन्फ्युजन. म्हणजे तो मनीस जो सांगता तो इलेक्शन रावपाकूय शकता. हांव ताचो स्पश्ट उलयता. हांव सांगतना एक पळयता की हांव पळयता आसतना हांव म्हणटा की पार्टीन जरी सांगलें आसत जाल्यार म्हाका ह्या मतदारसंघाचे 40 मतदारसंघ आसात हे मतदारसंघ म्हाका लागतात त्यामुळे सगळे निवडून हाडूं जाय ही म्हजी जबाबदारी. हांगा जो उमेदवार आज आमी जर चलले जाल्यार निळकंठबा बळवंतर आसत जाल्यार तांकां निवडून हाडपाची जबाबदारी म्हजी आसा अशें हांव मानता. त्यामुळे बऱ्याचदा उतरता आसतना हे जशें उलयलें की तें कन्फ्युजन वेगळें पडटा आनी ताका लागून वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर अशे तरेचे प्रश्न चिन्ह उबे जातात. आतां तुवें जी नांवां घेतिल्लीं आसात त्या मतदारसंघा भितर म्हजोय दौरो जावपाचो आसा. 23 तारीख हांव दाबोळी मतदारसंघात माविनबाब कुदिनाच्या मतदारसंघात वचपाचो आसा. पण तेजे कितें उलयल्लें आसा ताचे कडेन म्हजें उलोवप जालें. एकदां कशें आसता की वैयक्तीक एक उलयलें की तेच्या मागीर छापून येतना मातशें वेगळ्या पद्दतीन आनी त्यामुळे म्हाका खात्री आसा की ह्या हाचेर आमी मात करतले. कारण आमकां सगळ्यांचें ध्येय एकच आसा. 2022 ह्या निवडणुकी भितर भारतीय जनता पार्टीक स्वताच्या ताकदीचेर आमकां राज्य करपाचें आसा आनी तें राज्य करपाक लागून आमकां सगळे जाण मेळून, कारण हें एकट्याचें काम न्हू, हांव जरी पार्टीक लीड करपी आसलो, मुख्यमंत्री जरी सरकाराक लीड करपी असले तर ह्या सगळ्यांचो भितर सहभाग आसा. आज हांवें म्हजो दौरो फाल्यां बऱ्याच जाणांक दिसलें की बऱ्या तरेचो सक्सेसफूल दौरो ह्या मतदारसंघात म्हजो जालो. पण त्या दौऱ्या फाटल्यान कश्ट जे आसा ते कश्ट हांगासले आमचे लिडर, आमचे स्थानीक नेतृत्व, आमचे आमदार आनी आमचे सगळे पार्टीचे पदाधिकारी हांच्यांनी केल्ले जे प्लॅनिंग जे आसा गेले 2-3 दीस 5 दीस आनी प्रामुख्यान तो कार्यकर्तो जो कार्यकर्तो इलेक्शन लढयत ना पूण ताका दिसता की सरकार येवं जाय, पार्टी आपली सत्तेर येवं जाय, अशे जे लोक आसात तेंच्या हाका लागून आमी हे इथपर्यंत हे आमी सक्सेसफूल करपाक शकतात. आनी हांव विश्वास दवरता त्याच लोकांचेर. ना हांवें तुका अजुनूय म्हणटा की राजकारणा भितर प्रत्येक हाका शेवटचें जें दारां बंद करप आसतात पळय, पॉलिटिकल पार्टी दारां केन्ना बंद करना. पण आज जर तुवें म्हाका प्रश्न विचारलो जाल्यार आज आमी स्वताच्या इंडिपेंडंटली निवडणुकीक वयतले हें आज आमचें आसा. शेवटच्या वेळाचेर एखादें कितें जर आसत, कारण म्हाका हांव सदतीत उलयता आसतना अंडर कंट्रोल दवरून उलयता, म्हणजे मागीर तो प्रश्न विचारपाक जायना. आनी ताका लागून लास्ट जें आसा तें कितें एखादें सिच्युएशन आसत त्यामुळे त्या हाचेर हांव आज ताचेर भाश्य करूंक शकना. पण आजच्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टी स्वताच्या ताकदीचेर इलेक्शनाक वचपाची आसा. जे कांय लोक आसात हांगा, कारण भारतीय जनता पार्टीचें आज गोंयभर 40 मतदारसंघा भितर ऑर्गनायजेशन आसा. म्हणजे आमी 40 मतदारसंघा भितर आमच्यो स्वताची ताकद आसा. कांय मतदारसंघा भितर आमची कमी ताकद आसा. म्हणजे हांव सादारण जर कुंकळे मतदारसंघात ज्या वेळार पयर गेलो, आज जसो हांव निळकंठ हांच्या बरोबर आज हांगा भोंवता त्या प्रमाणे हांवें ते दीस पळयलें. कारण त्या मतदारसंघा भितर आमचे मायनॉरिटी भावय भरपूर आसात. म्हणजे आमी गिरदोरी, माकाजान आसत, गिरदोरी आसत, मागीर चांदोर आसत, ह्या भागा भितर सुद्दां ज्या तरेन आमचे मायनॉरिटी भाव, ख्रिश्चन भाव मोठ्या पद्दतीन, म्हणजे आमी अशे वॉर्ड टायमाचेर 150-200 त्यांचे सरपंच अपंच असे मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीक समर्थन दिवपाक उबे आशिल्ले.